हिंगासर आमचो एरिया जो PDAसून काडलो तेज्या उपरांत PDA प्लॅन फॉलो जातालो तो आयज हायकोर्टान तेजेर स्टे दिल्ली आहा. सो वी आर गॉन बॅक टू रिजनल प्लॅन सारको नासलो म्हणून आमी पयलीं ODP प्लॅन केल्लो. सो आतां ODP एरियासून काडले म्हणून हायकोर्ट हॅज गॉन अँड से यू स्टे द ODP प्लॅन, गो बॅक टू रिजनल प्लॅन. सो हेजेर म्हाका दिसता आय वील हॅव अ मिटींग वीथ ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो टावन प्लॅनिंग विश्वजीत राणे अँड वील कम आउट वीथ अ सोल्युशन ऑन हेजेर फुडें कितें करपाचें पळय. लॉट ऑफ पीपल हॅव गॉन अँड अपील्ड इन सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द 175 स्ट्रक्चर इन अंजना वागातर शापोरा. We are not here to support which are blatant illegal violation and construction within NTZ. We are here to say that whatever government has given permission under GCZMA and who has taken permission from Pollution Control Board, FDA and Panchayat should be allowed to run their businesses fairly. Report हाडचो आणि तो रिपोर्ट डायरेक्ट टेबल करचो चीफ मिनिस्टराक आणि तो स्टडी करून तेजेर एक लॉ जावपाची गरज आसा. लॉ हा पण हांव म्हणटा वॉट स्ट्रिक्टर लॉज कॅन बी पुट इन प्लेस एज फार एज ड्रिंकींग ड्रायव्हिंग इज कन्सर्न. सो थोडे जे लोक म्हणटात की हो तो रेंट तांकां ते पियेत आनी चलयता. सो वेर एज इंटरनॅशनली दीस थिंग डज नॉट हॅपन. So we need to work on a solution on this, work on strict measures on this. We need to change the law if it is required. That drinking driving is not only a fine of 2,000 or 5,000. It should be something which is very, very strict. And especially when tourists come, they should know that you need to follow the law of the land of the state. तांकां अशें दिसता की हिंगा सगळें अशेंच फ्री मेवता आनी अशेंच एवेलेबल आहा म्हणून आनी ते ग्रांटेड घेता मागीर आनी हे सगळे एक्सिडंट जायत आहा. ट्युरिस्ट आपले ओन गाडयो घेवन येता तेजें कितें म्हणूंक सोदता तूं म्हणटा रेंट अ कार शूड बी स्क्रॅप. आय एम गोईंग अहेड एंड सेईंग दॅट 60% of the tourists who are coming or 50% of the tourists who are coming in the state of Goa are driving and coming. So what are you going to do about them? So law for drinking driving should be very, very strict and should have fine with imprisonment of how many days that you will have to study and give a report to the government. The panel, team should study this, which I have told you, retired judge, retired IPS officer, retired health munis, and NGO, whatever are the things. Like you need to do a study on this. And take a law strict करपाची गरज. इश्यू रेस केला आदी की हेचेर स्टडी जावपाक जाय म्हणून. The number of deaths every day of accidental deaths म्हणजे 2-wheeler असो 4-wheeler असो are rising. कोण तरी गाडी घेवन कोणाच्या घरान भितर घुसलो आनी एंट्रन्स म्हणजे बॅल्कनीचेर ते बायलेक मारून शापोरा म्हणजे वागातोराचेर उलयता तिका मारून उडयली तेन्ना. आतां जाली 2 म्हयने 2-2.5 म्हयने. आतां काल 3 एक्सिडंट जाल्या. Yesterday there were 3 accidents and 3 deaths. It is shocking. A small state of Goa, the number of accidents. म्हणजे किलर रोड्स अशें म्हणपाक हरकत ना. म्हणजे किलर रोड्स अशें जाल्ले आहा. एवरी टायम वी से वी आर हॉट मिक्सिंग द रोड्स. येस, द रोड्स आर बींग हॉट मिक्स. गुड स्मूथ रोड्स इन गोवा. इट्स नॉट लायक एनी अदर स्टेट. लॉट ऑफ अदर स्टेट्स डू नॉट हॅव रोड्स गुड रोड्स लायक गोवा. बट हिंगासर कितें जाल्लें आहा, थोडे सतेर स्पीड ब्रेकरांचे प्रॉब्लम जाल्ले आहा. मार्कर्स ना, देर आर नो सायन बोर्ड्स. हे आमी फाटल्या दिसांनी RTO डिपार्टमेंटाक सांगलेलें आनी तेणी लेटरूय बरयल्लें. Some panchayats have taken cognizance and put a lot of signage boards. Also, lot of drinking driving is happening by tourists who are coming in the state of Goa. जे त्यांना रेंट अ कार घेतात ते आणि रेंट अ कार घेवन ते पियेत आनी गाडी चलयतात आनी मागीर खुबशे एक्सिडंटूय जाता. सो हेचेरूय विचार करपाची गरज आहा. It is employment for our youth of Goa. That is, rent a car is a employment for our youth of Goa, self-employment. But तेजे भायर वचून पयशे जाल्या हे डेथ्स कितके जाले आयज पासून बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्रायव्हिंग. बिकॉज दे हायर द कार अँड दे ड्रिंक अँड दे ड्रायव्ह.
हाचेर म्हाका दिसता खंय तरी आमी चिंतपाची गरज आहा आनी वी हॅव टू कम आउट ऑन विथ अ सोल्युशन ऑन दीस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.